ह्या इलेक्शनाक अशें जावपाक लागलां की वातावरण आतां गरम जावपाक लागलां, चडच गरम. हार्डली लेस देन अ वीक जसो इलेक्शनाक उरला, प्रचार सोंपपाक तर हार्डली 4-5 दीस उरल्यात आनी वातावरण जयल गरम जायत आहा. स्टेटमेंट्स येवपाक लागल्यात. मदीं श्रीपाद नायकान कॅप्टनाची नेव्हींतली सर्वीस आनी कारगील वॉर हिरो वयर काडलें. दुसरे वटेच्यान काँग्रेसीची थंय स्टेटमेंट्स येवपाक लागल्यात. वातावरण चड गरम जालां, तें बिटर जाता अशें दिसता. आनी जर बिटर जाता जाल्यार ऑन ग्रावंड परिस्थिती कितें दिसता? वील स्टार्ट विथ जनरल असेसमेंट, देन वील गो नॉर्थ एंड सावथ. See, general assessment, when they started this election campaign, BJP had a head start and they were the only player on the field. RG तरी आशिल्ले पण बारीक प्रमाणात. Then Congress came with a full swing. And gradually they also build up केलो की now they have increasingly becoming a threat to the BJP, direct threat to the BJP. Why? Because all their calculations of those margins have gone for a toss, and they know that. They know that Prime Minister has come, Prime Minister has tried to uplift them, give them a morale boost, but that has not worked to that an extent they expected. And हेच्या नंतर दिसता की this is going to go to the wire. इतले सोपेपणान ते हें जावचें ना. To that kind of a comfort which BJP sought at the start, that is not going that way. If you see even North Goa with the kind of a three-cornered contest, it is still going to be a neck and neck fight towards the end. Yes, Shripad is dominating, is leading for now, but it is not to that kind of a comfort. He cannot take comfort. Back in South, again, you are saying this election has finally come out of its comfort zone. Yes, very much out of the comfort zone, and no candidate can take it easy now. सुयश, हो जो दिसता वारें जे जोयल सांगता ते पर्क्युलेट डावन जाला ऑन ग्रावंड, काय हे पब्लीक मिटिंग्स आनी बॅटल ऑफ परसेप्शन? नंबर वन इज बॅटल ऑफ परसेप्शन, सेकंड इज अल्टिमेटली द बॅटल ऑफ परफॉर्मन्स ऑन ग्रावंड. सो हे परसेप्शना पुरती आसा काय परफॉर्मन्साच्या लेवलाचेरय गेला? जोयल म्हणटा तसो दीस वता तशे मार्जीन कमी जायत आसात. म्हणजे फायनली इवन द डिफरन्स ऑफ मार्जीन मे कम डावन टू आमी जे जशें म्हणटा इवन BJP जशी म्हणटाली 1,60,000 डिफरन्स, मे बी इट मे कम डावन टू 10% डिफरन्स बिटवीन हुएवर इज द विनर. इतल्याचेर ती मार्जीन येता. आनी आतां जालां कशें, आतां RG क्रिटिकल थारता तांकां. म्हणजे फाटल्या एक 8-10 दिसां तुमी दोगांची जर स्ट्रॅटजी पळोवशी, दे आर एनक्रोचिंग इन द RG वोट्स. म्हणजे दोगांकय आतां ताजी क्रिटिकॅलिटी कळ्ळ्या. म्हणजे RG आतां खंय खंय वोट काडपाक शकता. म्हणजे काँग्रेसीन BJPचे काडप आनी BJPन काँग्रेसीचे काडप हाजे फुडें गेल्यात ते आतां. RG बाबा आमचे खंयचे खंयचे पॉकेट काडटली, थंयच्यान हो ताका काडूंक सोदता, तो काडूंक सोदता, आनी RGचो चंक कमी करून तें डेफिसीट भरून काडपाचे यत्न चल्ल्यात. आतां क्रिटिकल जर तूं पळोवशी, नॉर्थाक तांकां भाऊची एंटी इन्कम्बन्सी आसाच, पूण नॉर्थाकय इतले इश्यूज आतां कंटेन्शियस इश्यूज जे धापून दवरले तुमकां दिसतलें ते आतां सगळे वयर सरपाक लागले अकस्मात. कोळसो म्हणून वयर सरता, म्हादय म्हणून वयर सरता, तेवटेन कोस्टल CRZची कन्स्ट्रक्शनाची इश्यू वयर सरता, कोण दोंगर कापता म्हणून इश्यू वयर सरता. हेवटेन अकस्मात आतां हे सगळे व्हरून जर मोदीचे इमेजीक लायले आनीक तें जर इन्फ्लुएन्स जर मोदीचे त्या इश्यूक लागून कमी जावपाक लागलें, देन इट्स अ इश्यू फॉर BJP. म्हणजे ह्या गव्हर्मेंटाचेर तुमचें कांयच कंट्रोल ना काय कितें, अथवा ह्या वेव्हाराचेर कांयच कंट्रोल, अशें करून जर ते मोदीचेर जर तो ब्लेम वचपाक लागलो जाल्यार खंय तरी ताजो लेवल इम्प्रेशन जें आसा, इफेक्ट जो आसा तो कमी जावंक शकता. सावथाक तूं येवशी, परत आमी सालसेतांनी फोंडेचें कॅल्क्युलेशन करताले की दे वील कम्पेन्सेट फॉर इच अदर, दे वील नलिफाय फॉर इच अदर. पूण आतां तूं तेंकता तशें पळोवशी, केपें, सांगें, सावड्डें, काणकोण हो हें पॉकेट क्रिटिकल थारता. कारण एज एक्सपेक्टेड थंय एक्स्ट्रा मार्जीन कोण तरी काडून BJP फुडें वतलो म्हणपाची परिस्थिती थंय आतां ना. कारण एल्टनाचे जे इन्फ्लुएन्स आसा, एल्टनाचे इन्फ्लुएन्स केपें दिसता, सावड्डें दिसता, मातशें सांग्यार दिसता आनी काणकोणाय दिसता. सो तो जो एक चंक एक्स्ट्रा सरप्लस काडपा खातीर म्हणून BJPक पयलीं दिसतालो,
थंय आतां इंडिया अलायन्स भितर सरिल्ल्याचें दिश्टी पडटा. थंय आरजीचे इन्फ्लुएन्स फोंड्याक व साश्टीक हांगा आरजीचे इन्फ्लुएन्स कमी जाल्ल्याचें दिश्टी पडटा. सो ही जितलें 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 कमी जातलें दे वील नॅरो डावन टू द डेफिसीट. आनी पूण फायनली लास्ट 72 वरां जी आसा हय 3 दीस वोटराक भायर काडून बुथावेल्यान बुथाचेर हाडप, त्या 50 प्रमुखान ताका हाजेर हाडप, हें जी नॅटवर्क जाचे कडेन आसा आनी तांक जाचे कडेन आसा तोच ही एक्स्ट्रा 10% दॅट इज द फायनल लॅप ऑफ द रिले. तेच क्रिटिकल ठरता. तेच क्रिटिकल ठरतलें. व्हेरी इंटरेस्टिंग पांडुरंग बाब. हांव म्हणटा परसेप्शन बॅटल वर्सीस परफॉर्मन्स बॅटल ऑन ग्रावंड. दोनूय गजाली आतां मेरेन विथ ओन्ली 7 days रिमेनिंग फॉर इलेक्शन तूं कशें पळयता? हय, सुयेशाचें सारकें हें आसा तेणें जें म्हटलां तशें की नॉर्थ गोंयान आनी जे जयराणे हांवें म्हटलें की श्रीपाद नायक नॉर्थ गोंयान सद्या फुडें आसा. म्हणजे ही लढत जी आसा नॉर्थ गोंयांतली ती सद्या काँग्रेस विरुद्ध BJP अशी आसा आनी RJPची एक म्हत्वाची भुमिका भितर आसतली जी हांव पयलींच्यान सांगत आयलां. सावथ गोंयान सेम परिस्थिती आसा. सावथ गोंयान एक नवीन घटक जो सद्या इलेक्शनान एंट्री मारल्या ती म्हणजे चर्च. सो चर्च आतां तुवें ताजें एक मास आसतलो, परत 5 तारखेक आसतलो. चर्च कितें सांगता काय हाचेर लोकांचें लक्ष आसा. पण चर्चीन ऑलरेडी सांगलें न्ही. पूण आनी दोन reinforce करपाचें. दोन मास जावपाचे आसा. तो चर्च कितें सांगतली काय, कारण 2022 कशें आहा चर्च आत्तां तरी दिसता की म्हणजे 2022 कशें आशिल्लें की RJPच्या कांय कॅन्डिडेटाक चर्चीच्या कांय लोकांनी सपोर्ट केलो. कारण एक नवीन हे येवपाक जाय. काँग्रेसचे हे पयले सगळ्यांनी निवडून येतात आनी रोखडेच BJP जॉयन जाता म्हणून. सो एक नवीन ऑप्शन म्हणून RJPक सगळे पळय आशिल्ले. सो आतां कितें जालां, आतां जे फीडबॅक मेळटा ते सांगतात की RJPच्या लोकांक आतां सांगतात, अनेक आमचे कॅथलीक भाव जे आसा ते सांगतात की ना आमी हे फावटी मातशे काँग्रेसीक वयतले आनी मागीर आमी 27 परत RJP सपोर्ट करतले. सो हो जो नवीन फॅक्टर जी एंट्री जाली आहा सो तो कसो काम करता सावथ गोंयान तो पळोवचो पडटलो. आनी म्हाका त्या खातीर म्हाका दिसता की सावथ गोंयान BJP वर्सीस काँग्रेस जी फायट आसा न्ही ती खूब टफ जावंक शकता अशें म्हाका दिसता. नॉर्थाक दिसना. नॉर्थाक तितली हे जायना पूण नॉर्थाक म्हणून परत बरी मतां काडटलो आनी कितें जावं शकता. पूण आतां सद्याच्या परिस्थितीन कॅडर आसल्या कारणान श्रीपाद नायक फुडें आसा. तेंच्यांनी ते इलेक्शन खूब सिरियस घेतलां कारण BL संतोष बी गोंयान येयलो आनी तांणी 4-5 लिडर जे एकामेकाच्या मतदारसंघान भितरल्यान कितें अंडरग्रावंड हे जावन ते कितें कारवाई करताले तांकां सगळ्यांक बरी चंपी दिवन ओव्हरग्रावंड हाडले. तो सिच्युएशन तेणें हें करपाचो प्रयत्न केला. सावथ गोंयांतली परिस्थिती वेगळी आसा जशें सुयेशान सांगलें जशें की कांय आमदाराचो प्रभाव कांय भागान आसा आनी कांय आमदार जेन्ना जेन्ना काँग्रेसी कडेन आहात तेन्ना तेन्ना त्याच्या मतदारसंघातली मतां ही BJPक पडलेली आसा आनी जेन्ना जेन्ना ते BJP वांगडा आहात तेन्ना त्याच्या मतदारसंघातली मतां काँग्रेसीक गेल्ली आसा. अशी परिस्थिती आसा. सो सावथ गोंयांतलें इंट्रस्टींग जातलें. नॉर्थ गोंयान म्हाका दिसता की आत्ताच्या परिस्थितीन प्रचारान तर